ह्या समयाचेर तुमकां सगळ्यांक एक मनोनीत परबी दिता, अभिनंदन करता. कारण म्हाका दिसता अवघी थोडीशी अशी विद्यालयां आसतली जी पुर्तुगेज वेळारय पुर्तुगेजांच्या त्या म्हाका दिसता म्हणजे अत्याचारां भितर जुलमी राजवटी भितर तच धरून रावली आनीक आपल्या संस्कृतीची नाळ जोडपा खातीर ह्या भुंयेचेर खंबीरपणान पांय दवरून रावली. अशी अनेक इन्स्टिट्यूशन्स आनी चड करून काणकोण सारक्या ह्या भागां भितर आपल्या शिक्षणाची संस्कृतायेची म्हणजे एक ठसो उमटपी आनी पुर्तुगीजांच्या जुलमाक न मानता तांणी खंबीरपणान हें नेतृत्व मुखार व्हेलें. म्हणूनच आयज काणकोण गांव हो असो समृद्ध आसा, समृद्ध सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान. म्हणूनच तुमचें आनी तुमच्या पुर्वजांचें खूब खूब अभिनंदन. म्हाका याद जाता ल्हान आसतना म्हजो बापूय सांगतालो की आमच्या गांवांत भितर अत्याचार जाताले आनी म्हजो बापूय हांगा काणकोण येवन शिकलो आनी काणकोण खंय तरी पोर्तुगीजूय शिकोवपाची शाळा आशिल्ली आनी तातूंतल्यान ताणें शिक्षण घेतलें आनी परत एक फावटी गांवांत वचून शिक्षणाचो प्रचार करपा खातीर देवळान जेन्ना साथ घालून बसताले आनी मागीर पाकले येताले आनी गमपुटाचो आवाज जालो जाल्यार हे ते साथ पळोवन परत रानांत वताले, गेलेशे पळोवन परत एक फावटी देवळान हे करताले. अशा प्रकारचे शिक्षण घेवपाची सुद्दां त्या वेळार सुविधा नाशिल्ली. त्या वेळार काणकोणच्या ह्या सगळ्यांनी पुर्तुगीजांच्या ह्या जाचाक कंटाळून आनी फिराकायेन खंय पळोवन वचनासतना हांगा शिक्षणाची संस्था निर्माण केली. त्या वेळार हे विद्या मंदिर हे फक्त विद्येचे मंदिर न्हय, हे फक्त ज्ञानाचे मंदिर न्हय, त्या वेळार हे समाजाचेंय मंदिर जालें. आयज आमी पळयतात की फक्त काणकोणचे लोक मडगांवच न्हय, पणजे न्हय किंवा गोंयांतच न्हय, फक्त भारतांत न्हय तर भारता भायरय एक प्रगत अशें म्हणजे आमकां केन्नाय विचार करपाक शकना असले केन्ना काणकोण हो गांव मागास म्हणून ताचेर आमचे शिक्को मारता तेन्ना विचार करपाक पडटा की काणकोण गांवांतल्यान हे जे बुद्धिवंत आसले, हे विद्वान आशिल्ले ते लोक जगाच्या मळाचेर वचून नांव कमोवपाक शकता जाल्यार आमकां मागासपणाचो शिक्को कित्याक. आनी आयज गोंयांत भितर आमी वता ती पळयतात की IIT सारख्या एका एज्युकेशनल ग्रीन प्रोजेक्ट किंवा एक तंत्रज्ञान शाळा ताकाय विरोध जाता हे आमचे खूब खूब दुर्दैव आसा. पण आता लोकांनी निश्चय केल्लो आसा की जे कितें प्रगत आसा, जे कितें आमचे फुडार घडोवपाक शकता हे तंत्रज्ञान किंवा अशे स्कुलाची स्थापना हे आमच्या हातूंत भितर जावपाक आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय. कांय 5% लोक जे उठतले आनी आवाज करतले की खंयची संस्था नाका म्हणून आनी 95% लोक जे जाय म्हणपी घरान बसतले जर जाय जाल्यार आमची प्रगती जावपाक शकची ना. आज आम्ही जे सगळे जण जमले आसात ते ह्या संस्थेचे जो 99 वर्सांचो जो एकंदर प्रवास जो आसा तो आमी समजून घेवपा खातीर आनी फुडल्या काळांत तांकां शुभेच्छा दिवपाक खातीर फुडलो प्रवास तांचो सुखरूप आनी बरो जावचो त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी एकंदर ह्या कार्यक्रमाक साक्ष जावपा खातीर आयिल्ले आसा. कारण ते दीस आनी आमी वाचता तें लक्षांत घेता आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या लोकांच्या आदाराचेर ज्या म्हणजे दीस आज दामोदर विद्यालय म्हणून तशेंच निराकार संस्था तशेंच त्या भागांत ती आमची श्रद्धानंद विद्यालय अशा तरेच्यो संस्था आसा त्यो पोर्तुगीज काळांत सुरू जाल्यो. आनी त्या वेळार एकंदर जर आमी पळयलें जाय आमच्या आदले मुख्यमंत्री मधुरभाई अनेक वाटे सांगताले गोंयांत जर अत्यंत विद्वान आनी जर बुद्धिमान लोक खंय आसत जर जाय जाल्यार ते म्हणटाले की पैंगीण आनी लोलयें म्हणजे काणकोण म्हणून. आनी फुडें वता आसतना की आजही आज जे शिक्षण संस्थेचे शिक्षक आसात म्हणजे शिक्षण संस्थेक काम करपी म्हाका दिसता आज सुद्दां म्हणजे ह्यो 2-3 शाळा जर आमी पळयल्यो जाय पैंगीण लोलयेच्यो आजही या शाळांमध्ये दोतोर तुमची माहिती खातीर या शाळांचे इलेक्शन जायना, नॉमिनेटी करता म्हणजे दर फावट जो प्रेसिडेंट जाता आसा न्ही तो नॉमिनेट करप म्हणजे सगळ्या सर्व मदीं म्हणजे एक शब्दाक आसा पळय एक सर्व मान्यता आसता आनी तातूंतल्यान अशा तरेन ते फुडें वचत आसता. ज्यांच्यानी 1920 ज्यांच्यानी पुराय हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार श्रीमंत श्री श्रीपाद वडील इंदिराकांत तीर्थ स्वामी महाराज
तांच्यांनी चातूर पासाच्या निमित्तान हांगासर आयले आनी तांच्यांनी हे हायस्कुलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो आनी तो घातल्या उपरांत ताचो पुराय इतिहास तुमच्या समोर आसा. हांवें वेगळो सांगपाची गरज ना. म्हणजे तुम्ही विचार करात की तांचें विजन कितें आशिल्लें आनी ताकाच लागून प्रत्येकान आपल्याक शक्य आसा तें प्रत्येकान डोनेट केलें. प्रत्येक गोष्ट कोणी जागा डोनेट केली आसतली, कोणी फुकट शिकयलें आसतलें, कोणी आपलें घर दिलें आसतलें, हें सगळें करपाक आनी त्या हातूंतल्यान आमी बऱ्याच जाणांचें फेलिसिटेशन केलें. सगळे टिचर्स, हेडमास्टर्स हांचें अभिनंदन, कारण कंटिन्युअसली तुम्ही 100% रिजल्ट ह्या स्कुलाचो लायता, त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आता तर वेगवेगळी करियर ऑप्शन्स अवेलेबल आसा, म्हणून म्हाका दिसता आतांच्या भुरग्यांनी निश्चितरित्या तेन्ना तुमच्या हायस्कुलांतल्यान इतके बरे पास आउट 85-90% जर तेन्ना काडले आसत, निश्चित आतांय बी त्याच पद्दतीची पर्संटेज तुम्ही सगळेजाण काडपाक शकता अशें म्हाका दिसता आनी निश्चितरित्या तुमी काडची. बरें काम करता तांकां सातत्यान म्हाज्या सरकारान केन्नाच ना म्हणूंक ना. तांकां सगळ्या जाणांक सगळ्या तरेची मदत केल्या. 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत आमची स्कीम आशिल्ली ती बंद आसा, थोडीशी ती परत एकदा ओपन करपाचो सरकाराची इच्छा आसा. आमी ओपनूय करता आनी बऱ्योचश्यो संस्था आसा तांकां मदतूय करता. हॉस्टेलाचो विशय तुमकां जो सपोर्ट करपाक जाय, गोंयांत नेमक्यो थोड्योश्यो संस्था ज्यो हॉस्टेल चलयता तितून सगळ्यांत चड हॉस्टेलां खंय चलता खबर आहा? तुमच्या काणकोणांत चलता. तितून आमचो सभापती रमेश तवडकर सर चलयतात, उरलेली 4 काय 5 हॉस्टेलां काणकोणांत चलता. खरें म्हणजे काणकोणकारा खातीर एक खरी भोवमानाची गजाल आसा, कारण तुमीच ती कॅपेसिटी आहा तुमच्या कडेन चलोवपाची, म्हणून तुमी ते चलोवंक शकता. तुमच्या कडेन स्कील आहा, तुमी त्याची पुराय हॉस्टेलांत रावन शिकल्या उपरांत भुरगो एक वेगळ्या पद्दतीन एक ट्रेन जाता, ताका वेगळ्या पद्दतीन मोल्ड करपाक मेळटा. त्याची पुराय हॉस्टेलाची स्कीम परत एकदा रिवायज करता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक हॉस्टेलाच्या स्किमीक आमी सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.